आमी आतां आमचें वोटींग जालां हिंगा इन बूथ नंबर 12 आमचे कोरजुवें हिंग शाळ्यान आनी हांव खूश आहा आयकपा म्हाका फिडबॅक आयले ते प्रमाणे की आमचे काँग्रेस पक्षाचे कॅन्डिडेट आसा ती मारिया मेनेझीस तिका भरपूर सपोर्ट आसा म्हण लोक भायर येयला BJPक लिसांव शिकोवपाक कित्याक ते म्हणटात ते राग आहा तो BJPचेर ते आतां तांकां दाखोवपा जाय म्हण आमकां पासून कोण आमकां नाशिल्ले ते पासून आयले आमकां सपोर्ट आमकां तेंको दिवपाक आनी म्हाका गॅरंटी आसा की आमी स्वीप कोतले म्हण सेकंडली थोडे आतां इतले डेस्परेट जाले ते इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट ते सांगतात एकमेकाक वोट मार म्हूण आमकां मारनाका म्हूण असले चालू आहा म्हणल्यार असले फकत बसले हांवें सांगलो ते वोट फोडपाक तांकां पातेवपाचें न्ही आनी हांव मागता लोकांक कोणें वोटींग आयले ना ते भायर सरात आनी झगडीं फकत BJPची आनी काँग्रेस पक्षाची आनी कोणा भितर हाडले जाल्यार चान्स आमी दितले BJPक परत निवडून हाडपा तेंचे कॅन्डिडेट सद्या आमचे मार्जीन वाडत आसा आनी हांव रावता आश्वासन की सायन्सा पासून आमचे मार्जीन वाडोवन आमचे मारी बायक भरपूर मतान निवडून येतले म्हण जिल्हा पंचायतीक अशें कोण लोक तितलो भायर सरनाहलो पूण आतां पासून हांवें पळयलां खूब लोक भायर सरला आनी आमच्या काँग्रेसाक खूब सपोर्ट आहा लोक खूब भायर सरता आनी म्हणटा की आमकां काँग्रेसूच जाय म्हणटात देखून हांव खोशी आहा कित्याक म्हाजें आतां आजून पासून आतां अपडेट जाला बरें आहा थँक्यू. So, did you check the ratio total? 0.99 it was earlier when I had last known the statistics, and Bastara was doing also very well, extremely well, and that I feel is an indication. The statistics will move because of that widespread anger. आणि कितें जाता तूं पळय महिलां काँग्रेस पक्षांनी फकत एक महिला दिला एज अ कॅन्डिडेट आनी BJPन महिला आसून फोंट मारून भायर उडयला सो हें म्हाकाय बरें लागना पॉलिटिक्स सोड म्हूण बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणटात नारी शक्ती म्हणटात हें खंय गेलें हें फकत स्लोगन्स लोकांक फटोवपाक इलेक्शन टायमार एक जुमला करपाक आनी आसलो ते कार्यकर्ता तेंचे दुखले आनी आमी केन्ना आमचे लोकां आमचे बरोबर लोक आशिल्ले ते आमी सद्दां तेंको दितात तांकां तेंचे वांगडा आमी रावतात कितेंय जायत वयर सकला जायत जाल्या पासून आमी तेंचे बरोबर रावतात सो हांव खूश आहा की ती आतां वाडटली हांव स्टॅटिस्टिक्स सगळे काडटलो हांव पळयतलो आमी मॉनिटर करतात दोनी कॉन्स्टिट्युएन्सी हिंगा आल्दोनचे आनी म्हाका सिरसाई पडटा सो दोन आमचे पंचायत सिरसाई लागतात म्हूण हांव खूश आहा आमचे वोटींग पॅटर्न आनी रिस्पॉन्स आयलो तो बरो आसा म्हणून सर कॅम्पेनीक तुमकां पुरेपूर असो टायम मेळना असो दिसता तुमकां यू हॅव कंप्लिटेड ऑल द वॉर्ड्स एंड एरियाज ना आमकां कॅम्पेनिंगा फूल वचपाक भोंवपाक मेळो ना जाता तितलें आमी केलां कित्याक टायम शॉर्ट आशिल्लो आनी उगडास धर BJPक जाय आशिल्लें आमकां कितकोन उडोवपाक SIR चालू आशिल्लें SIR चालू आसलो तेन्ना सेम टायम ZP इलेक्शन स्टार्ट केलें आनी आतां पळय तिसरी कितें केलें आमचे पासून असेंब्ली समन्स काडले म्हणल्यार आमकां हिंगा करपाक थिंगा करपाक नाचपाक फ्रीज करपाक हें सगळें चालू आहा तेंचें की आमकां आडोवपाक हें ना तें ना तिसरें ना अशें करून करपाक पूण लोक जाणा लोक शाणो लोक पिसो न्ही आनी लोक जाणा ते अच्छे दिनाचे आसले ते अच्छे दिन काबार जाले तो रेनबो आसलो तो दाखयलो ते पावले ते सायडीन कांय भांगार कांय ना म्हूण दिसता तांकां आनी सगळे फटयो म्हूण BJPचे लोकांक खबर आसा फाटल्या दिसांनी काँग्रेसीचे जे यूथ आशिल्ले ते BJPन देंवले आनी कितें तेचो डिफरन्स जातलो हो दिसता ह्या इलेक्शनाक म्हाका टायम नाशिल्लो तेंगे नांव काडपाक एक एकलो आशिल्लो तो BJPचो मेंबर
हांवें म्हणलां तें हें BJPची आर्ट आसा, कला आसा, फोटी मारपाक, फेक पोस्ट घालपाक, वॉट्सॅप युनिवर्सिटी आसा तेंचे. आनी पळय तुमी हे 40 लोक आसले ते थिंग एक 45 आनी 50 वर्साचो यूथ म्हणला तोय आसा भितर. मागीर बूथ अध्यक्षाचो चेडो आसा. मागीर एक पोलिंग एजंट हांवें नांव म्हणलां पासून अनिशा म्हण थिंगा ती पोलिंग बुथार बसून आशिल्ली ती पोलीस स्टेशनार भितर मुगे इलेक्शनां MP इलेक्शनां. हेंकां कितको म्हणटा तुमी जॉयनींग देखून हांवें म्हणलां एक तूं जाणा आमी वेडींग एनिवर्सरी करतात आनी आमी वावज परत रिन्यू करतात असलें जायत तेंचें. नाजाल्यार दुसरें कितें आसतलें की BJP आतां पक्ष भिले हे खंय वचोत म्हण तेंचे पयले फोटो काडून दाखोवया हें आमचें म्हण. सो असलें जाता. आनी कितें BJP कटले 100 गेले 50 गेले. मुगे टायमार कितले गेल्ले 1000 बोर गेल्ले लोक आनी दिसा दिसा 1000 वयताले. कॅन्डिडेट 10,000 जिखपाचो न्ही. सो एश कोन्न फोटींग पण आतां कितें डेस्परेट जाला हें. आनी पळय तूं फकत आल्दोना न्ही दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी पासून दाखोवपाक लागले इतले जॉयन जाले इतले. तेंगे टायमींग आहा तेंगे एक हें आहा कितें एक सिस्टम आसा. आयज तूं हें कर फाल्यां तूं तें कर आनी तिसरे दिसा तेंगे एक टायम टेबल दिलो आहा. आनी सगळे हिंगा 100 जावन जाले थिंगा 40 जाले थिंगा 50 जाले सगळे पिशांक काडपा लोकांक. पण लोक पिसूं न्ही. आनी हांव जाणा काल राती पासून ते भोंवताले पयशे वांटपाक कितला सायडीन कोयमावाडो कितल्या सायडीन. आनी मागीर आमचे हिंगा थोडे जाग्यार हांव नांव पासून जाणा कोण गेल्ले पयशे वांटपाक. हांवें लोकांक पासून सांगलां मातशे पयशे घे म्हूण मोत आमकां मार कित्याक तुमकां आनी पडत ते तुमगे तोंड पासून पळोवपाक येशनात गॅरंटी आसा. कित्याक ते मागीर म्हणटले तुगे वोट घेयले आतां झोक मार म्हणटले असले ते लोक. सो आमकां कॉन्फिडन्स आहा. आनी पयशाची गरज कित्याक महिलाक पासून धांवले ते बास्तोरा महिलाक दिवपाक पयशे कित्याक आत्तां लास्ट मिनट एक दीस इलेक्शन आहा तेन्ना तेंची याद कितको येयलो. इतले वर्सान तुमकां याद नाशिल्ले कितें दिसता ते लोक पिशे म्हणून. सो हांव म्हणटा हें इलेक्शनां आनी ते तुवें म्हणले ते प्रश्न ते 40 लोक गेले ते सगळे BJPचे रंग ते फोटींगपणाचे. So what's your reaction on this Elvis Gomes campaigning the other candidate? Should have been with the Congress. What happened to them? I think my party is handling that matter. I don't like to get into those personal matters, and they have apparently I've seen that issued a show cause notice to him. My party will take a appropriate decision after getting his explanation, and I personally don't. I have good relations with everybody, and I don't like to spoil relations with anyone, including people who may have worked against me, people who have been my enemies. I have absolutely nothing against anybody because this is politics. There are some people who are here today and there tomorrow, and back again they may be this side also. We don't know. Politics is very fluctuating, and therefore we have to also be cautious of these kind of tricks the opposition do for the purpose of trying to cause an optical illusion of showing people that our people are with them. So we would have to know exactly in what circumstances he was invited and what he was asked to do and the purpose of his visit. That we will know when the show cause notice, and my party will take a decision on that. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.